8:00 7:30 सुमार कॉल केलो। हांव ताबडतोब येयलो। पळय जाल्यार रस्त्याक मदीं एक होल पडलेलो। हांवें पयल्यातल्या पयलीं ताबडतोब 100 नंबर डायल केलो। पुलिशेक इन्फॉर्म केलो की डेंजर सिच्युएशन आसल्या कारणान पुलिशेक म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो पडलो। पुलीस ताबडतोब येवन तेंच्यांनी ट्राफिकाक कॉन्टॅक्ट केलो। मागीर आमच्या स्थानीक MLA विश्वजीत राणे हेका संपर्क साधलो। तेणी ताबडतोब सगळे एक्शन घेवन सकाळी फुडें 8:30 म्हटल्यार JEक हांगासर धाडून सगळें काम आतां चालू आसा। हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां की आमच्या MLAकू आनी सगळे हांगासर वर्कर येयले, कित्याक खूब डेंजर सिच्युएशन आशिल्लें। कोणाची गाडी जर अपघात जाल्लो जाल्यार एक मोठे दुर्दैव जाताले। म्हणून हांव सगळ्या स्टाफाकू हांगासर रावल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा, तशेंच आमच्या स्थानीक MLAकू थँक्यू म्हणटा। हांव मुरमणचो पंच। राती 7 7:30 सुमार म्हाका हांगा जे लोक मुरमणच्यान गोयले अशे प्रवास करताले, मेलावलीच्यान गोयले, त्या लोकांनी खूब फोन केलो दोग तीग जाणांनी कितें अशें एक इन्सिडंट घडला म्हणून। तेन्ना हांव येवन पळयलें आनी आमचो सरपंच नितेश गावडे हेका आपयलो, यो म्हटलें पळोवया आमी कशें कितें जालें तें। कोणाक तेज्या फुडें आमी मागीर 100 नंबर डायल केले। तशेंच पत्रकार ते सगळ्यांक रिपोर्ट पावले, न्यूजारूय रातीक येयले आनी तितून आमच्या बाबाकूय कळ्ळ्या उपरांत बाबान रोखडेंच सगळ्यांक जे कोण हायर ऑथॉरिटी आसा PWDचे किंवा आनी कोण PI वाळ पळय तांकां सगळ्यांक कळत केले आनी राती पुलिशेची गाडी बी हांगा तशी बॅरिकेड घालून आसली। सध्या आमी गुळेली आणि मुरमुणे ह्या रस्त्याच्या मदीं आसा आणि आमकां खबर आहा की काल आयतारा सांजचो रस्त्याच्या मदीं एक घोल जालो आणि रस्तो जो आसलो तो वाहतूक खातीर बंद जाल्लो। हेज्या मागीर जेन्ना स्थानीक पंच आणि सरपंचाक कळ्ळ्या नंतर तेंच्यांनी पोलिसांक हाडून रस्तो ब्लॉक केलेलो आणि बॅरिकेड घातलेले आणि वाहतुकी खातीर सायडीचो रस्तो तांकां तात्पुरती खुलो केल्लो। मात आज सकाळच्यान PWD तशेंच इतर सगळे अधिकारी आसा ते हांगा आयिल्ले आसा आणि लोकांक हांगासर वचपाक येवपा खातीर सद्या एक पर्यायी रस्तो करपाचो तेंचे प्रयत्न चालू आसा। ह्यो रस्तो आसा तो मेन आसल्या कारणान सद्या हांगासर ह्या रस्त्याच्यान 5 गांव जुळलेले गेल्ले आसा। गुळेली पंचायतीन शेळ मेळावली, धडे, मंगिणे तशेंच पैकूळ तशें इतर गांव ह्या रस्त्यासूनच लोकांक जुळलेले गेल्ले असल्या कारणान लोकांचे वाहतुकी साधन हे मेन आसा। आणि हांगासर जो रस्तो जो होल पडला हेजो कारण म्हणटा जो हांगासर झर आहा ते झरेच्यान भितरल्या अंडरग्रावंडच्यान ते पोकळ जावन तो रस्तो तेका होल पडलेलो आसा। आणि ह्या रस्त्याचेर आमकां खबर आसा की गेले कांय वर्सां हांगासर पावस पडटा तेन्ना 4 दीस हांगासर उदक भरोन हांगासर रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा आणि हेजेर सरकारान हांगासर संरक्षण भिंत तशेंच हांगासर कलवट बांदपाची गरज आसा। आतां सद्या रस्त्याचे कामा खातीर हांगासर तेंचे ती साधन सगळे सामान हाडलेले आसा आणि रस्तो सरियात माती आणि बाकीचे पर्यायी रस्तो करपाक हांगासर काम बेगिनाच सुरू करतले। गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।